स्वप्न पळयता ताका वचून गोंयकार कितें म्हणटा तें खबर ना. एक फावटी थोडो शिकलो 2017 गोंयकारांनी ताका थोडो शिकयलो 35% वोट शेअर म्हणटालो. कितलेशे आमदार म्हणटालो. वोट शेअर कितलो आयलो? वोट शेअर ताजो 5 काय 7%चेर पावलो आनी आमदार कितले आयले? आमदार 0 लक्षांत दवरा. आनी म्हणून तो जें काम करता तें फक्त काँग्रेसची वोट काडपाचें काम करता, तो खावपाचें काम करता. ताजे तो आतां एक्सपोज जाल्लो. ताजी ती कार्डां वाटल्या पळय ती तांचेर बुमरांग जाला. गोंयकार सगळे भुरगे बायलो सगळे कार्डां पिनून भायर उडयतात. हे म्हणटा फटींगपणाची कार्डां, डुप्लिकेट कार्डां. ही कार्डां घेवन लोक बँकेक गेले पयशे हाडपाक. बँकांनी सांगलें हांकां बँकेक धामा, ही कार्डां डुप्लिकेट, ही बँकेक चलपाची न्हू. आनी अशा पद्दतीन लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता. सगळें फुकट दिता म्हणटा आपूण. लायट उदक फुकट, आनी कितें फुकट, कितें फुकट दिता हांव नको. पूण हांव 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो. गोंयचो एक गरीब मनीस म्हजे म्हणे आयलो ना लायट फुकट दी आनी उदक फुकट दी. केन्नाच. गोंयकार स्वाभिमानी, गोंयकार कश्ट करून आपलें पोट भरपी, स्वता आपले कश्ट करून जगपी. अशें लाचारपणां केन्ना करपाना. ह्यो पार्टी आयल्या त्यो तांकां लाचार करपाक सोदता. म्हाका खात्री आसा गोंयकार हांकां वेवस्थीतपणे रिप्लाय दितलो. आनी जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना हांकांय कळटलें, आम आदमीकय कळटलें 2017 जालां तें परते 2022 आनी टीएमसीचे तर टीएमसीक ममता बॅनर्जी म्हणचें पडटलें अजीब आहे गोवा के लोक. मुद्दम मार्क करा आनी पळया. म्हणजे काय तत्व ना काँग्रेस आणि बीजेपी एक म्हणतात ते काय तत्व कशें आसतलें? आज वारें काँग्रेसच्या वटेन व्हांवता सगळे कडेन. हांव आतां 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी करून आयलो, सगळे कडेन काँग्रेसचें वारें आहा. लोक म्हणटा इस बार काँग्रेस सरकार. सामकें ठामपणे निर्णय. थँक्यू सर.